पर्येचे आमदार देविया राणे हांच्या अध्यक्षतेखाला स्वतंत्र दिसाची कार्यावळ जाली। वाळपयच्या जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या कार्यालया सामकार ही कार्यावळ आयोजित केल्ली। जण एकल्यान राष्ट्रप्रेमाक महत्व दिवपाक जाय तशेंच देशाच्या स्वतंत्रतायेची फळां चाखतना सुटके झुजाऱ्यांनी देशा खातीर दिल्ल्या बलिदानाची याद जण एकल्यान करपाक जाय आनी दवरपाक जाय अशें तिणें म्हटलें। ह्या वेळार देवियाच्या हस्तुकी वाळपय नगरपालिकेचे निवृत्त कर्मचारी तशेंच निवृत्त जवानांचो भोवमान जालो। आमचे जो प्रत्येक भारतीय नागरिक आसा ताजो हो तिरंगा। सो प्रत्येक नागरिकाच्या मनान हे स्वता आपुणूच जावन निर्माण जावपाक जाय प्रेम आणि देशभक्ती। हे कोणे सांगपाची गरज ना। आमचे प्रधानमंत्री जे इतले विजनरी लीडर म्हणून तांणी हे सगळे प्रोग्राम आयोजित केल्ले आसा जे आमी पळयता की इतले वर्सां जाल्ले ना। आजादी मेळून आमचो देश आजादी म्हणटा ती कितें आमकां आमी वी टेक फ्रीडम फॉर ग्रांटेड म्हणटा, पण आमच्या पूर्वजांनी जे त्रास काडले आमच्या खातीर म्हणून हे फ्रीडम मेळिल्लें आसा। म्हणून आमची ही कंट्री आज इतली फुडें पावल्या, आमचे गोंय राज्य आज इतलें फुडें पावलां। जेन्ना आमकां फ्रीडम मेळ्ळें तेन्ना आमचो देश प्रगतीच्या मार्गार वचपाक सुरू जाले आनी कितले डेव्हलपमेंट जाले, रस्ते म्हणा, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलायझेशन हे सगळें आफ्टर इंडिपेंडन्स जालां। गोंया आसुनी नाजाल्यार इंडिया आसुनी हे सगळे आमी पळयता की वेगळे वेगळे क्षेत्रांनी आमी सगळीं फुडें गेल्या। IIT सारखे, एम्स सारखे आमकां येदे व्हडले संस्था मेळ्ळे आमचे इंडियेन। त्याच भशेन गोंय राज्यान आमकां वेगळी हॉस्पिटलां म्हणा, रस्ते म्हणा, इंडस्ट्रीज म्हणा हे सगळे मेळ्ळे। त्या इंडियेन जे पळय डेव्हलपमेंट जाला ह्या इतल्या 75 वर्सांक तो आमी पळयता की ओन्ली आफ्टर इंडिपेंडन्स जाला। आणि हे 12 वर्सां जेन्नाच्यान आमचे आमचे प्रधानमंत्री श्री मोदीजी जेन्नाच्यान तांणी सरकार घडयली, जेन्नाच्यान ते आमचे प्रधानमंत्री जाले तेन्ना आमी पळयता की ह्या 12 वर्सां जो विकास जाला तो इतल्या वर्सां आमी केन्नाच जाल्लो पळोवना।